गोय काँग्रेसीचो राहुल गांधीचे मागणेक पुराय तेंको आसा आनी केंद्र सरकारान भेदभाव न करता केरळाक राष्ट्रीय आपतकाल म्हूण घोशीत करचो अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। काँग्रेस जाता ते परीन केरळाक मदत करतली अशें विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकार उलयला। फोंडेच्या आमदारान केरळाक 1 लाखाचो चेक धाडपाची तयारी केल्या। पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर कॅन्झिल रॉड्रिक्स आनी फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। केरला बेज जाला खूब दुःखद आणि जी राहुल गांधीन डिमांड केला की तेका ती राष्ट्रीय आपत्काळ म्हणून घोशीत करची म्हणून ती डिमांडाक आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सपोर्ट करता आणि इमिजिएटली केंद्रीय जो बीजेपीचा सरकार आसा तेणी थंय भेदभाव न करता इमिजिएटली तातडीन, कारण तो एक देशाचो भाग, ह्या देशाच्या भागाक हे आमचे केरला हे आमचे लोक आसात देशाचे, तेन्ना थंय ताबडतोब मतभेद दवरनासतना तांकां मदत करपाची गरज आसा आणि जे राहुल गांधी डिमांड केला ताका आमी पूर्ण सपोर्ट करता। तशेंच राहुल गांधी डिमांड केला की आमचे सगळे MLAs आणि MPs 1 महिन्याची सॅलरी डोनेट करतले। सो देशभर कलेक्शन सुरू जाल्लें आसा आणि गोंयांकूय आमचे CLP लिडर बाबू कवळेकरान सगळ्या MLA कडेन उलोवपाक सुरू केल्लें आसा। आमच्या पक्षातर्फे आमी जे NSYचे एक फ्रंटाचेर आमी एक NSYन एक फ्रंट स्टार्ट केल्लो आसा। सो आमी सगळे पार्टीचे जी मदत आसा ती NSY मार्फत आमी थंय पावपाची प्रयत्न करता। सो आमचे सगळे ऑफिस बेरर जे जाता ते प्रमाणे आमी कंट्रिब्युशन NSYच्या हितून करतले आणि जे कितें मटेरियल थंय जाय पडटा ते मटेरियली आमी NSYच्या मार्फत धाडटले। हे असले दुर्दैवी घटना घडटा ताका सगळ्यांनी फुडें सरून एक पावल मारून सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय, कित्याक कोणाचेर केन्ना कसलो हे असलो आकार दिवन सांगपाक जायना आणि असल्या टायमार जर मनीसपणाच्या नात्यान जर एकमेकांक पावना जाल्यार तुका कांय अर्थ ना। म्हणजे हांगा सगळ्यांनीच आपले परीने खंयच काटकसर न करता सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा। सो आमचो फूल सपोर्ट आसा ना, पण तुम्ही तुमच्या MLAजांक रिक्वेस्ट हांव सगळ्यांनी ऑलरेडी उलोवपाक स्टार्ट केला आणि उरल्या सगळ्यांनी उलोवन आमचे परीने आमी हेल्प करतले। ओके, तुमकां पण तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान ऑलरेडी सांगलेलें आसा हेका हितून की 1 मंथ सॅलरी हो तुमी आणि पयलीं सांगले त्या प्रमाणे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी मिटिंगच त्याच्या खातीर घेतली। ओके. मिटींग घेतली आख्खी ऑल इंडिया PCC प्रेसिडेंट आणि CLP लिडर्स, आणि त्या मिटिंगेक हांव गेल्लो आणि त्यांनी म्हणलें की काँग्रेस पार्टीच्या वतीन सगळे राज्यांतले सगळे खासदार आसात, सगळे MLA आसात, तेणी आपली सलत दिवची अशें म्हणलें आसा। आमच्या लास्ट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यानूय म्हटलां तुमी की तुमच्या हेडीच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तुमी हेल्प करून जाता तितले हेल्प तांकां धाडटले म्हणून। हय, आज सुद्दां हांवें डिस्कस केला। काल तेंची म्हणजे दिसान दीस एक नीड वेगवेगळी आसता। काल तांकां वेगळी नीड आसले, आयची घडके आयज दीस बऱ्या भितर तांकां बाकीचे म्हटले खाद्य पदार्थ जे आसात फूड मटेरियल ते जाय आणि बाकी सगळ्यांक सोप जावं किंवा बाकी जे वस्तू लागतात त्यो जाय। आयची नीड ती आहा, कित्याक जशी थंय रिक्वायरमेंट आहा त्या प्रमाणे ते मॅसेजी येतात आणि आयज काही आमच्या लोकांनी पुढाकार घेतला, जावं केरळाचे लोक येना ह्या भागात रावतात तेमी पुढाकार घेतला, मोठे मोठे अधिकारी आसा, ऑफिसर आसात केरळाचे, ते मुद्दम जावन सगळ्यांक मेळटात आणि खऱ्यो अर्थान आमच्या मतदारसंघांतल्यान सुद्दां आमच्या खुबशे लोकांनी पुढाकार घेतला आणि हांवें फूल सपोर्ट केला। आमी मदत कितें तरी करपाक जाय तेन्ना हांव आयज सुरवात करता की म्हागेल्या पगाराच्यान हांव तांकां 1 लाखाचो चेक आसा हांव आमच्या ब्लॉकाच्या अध्यक्षा कडेन सपोर्ट करता आणि तेणें तांकां हे आमच्या हांगसर केरळाची रिलीफ जी आसा कमिटी रिलीफ फंड, डिस्ट्रक्ट रिलीफ फंड केरळा चीफ मिनिस्टरान 1 लाख